तुवें घडिल्लें पद कार्यांनी प्ले जाता जाल्यार आय एम द हॅपियस्ट. कोडयाळ येवंक म्हाका धैर्य नातरलें. रॉयस्टन पिंटो भायर आयलो दिसता. 7,000 to 8,000 days what we have in our hand. टेन्शन दिली साहेब तुवें म्हाका. कोंकणी संगीत क्षेत्रांत म्युझिक इज अ व्हेरी साइडलाइन्ड टॉपिक. त्या पोरबू सॉंग आतां दळत प्रज्योतान म्हळें नानोंजी बाय मला माल पोडू म्हणून कमिंग अप विथ द न्यू प्रोजेक्ट म्हण टाश कन म्हटलें पोस्टर घालन अंदु खाली प्रज्योडसान पूरा क्रेडिट आपणाची कन खाण गेल्या. कॅन यू रिवील इट? म्हाका हें करूंक जायना. आय एम आउट ऑफ इट. एमसी करचें कालें करूंक एमसी न्ही उलो वचून उलयल्यार पयशे येतात म्हणून कळ्ळें न्हवऱ्यान तुका कशें विचारलां तशें करची जबाबदारी एमसीची. वजाच्या वेळार एमसींक इनवॉल्व करनाका. तर ताणें उलयल्ल्या फ्रिक्वेन्सीक जर तर रेस्पॉन्ड करना तर कार्य चाप्पे जाता. कार्य करता आसतना लोकांनी चिंतचें हळे हाका रायसोंक जाय देखून हो डान्स करता. कळ्ळें न्हवऱ्यान सांगचें आसा ना आमकां लायन डान्स जाय जे करेक्ट वजें नातल्यार म्हाका खुशी न्हय. हांव एमसी केल्या म्हाका गुत्तू नाय तेदळ एमसी केल्या. हें पद हांवें म्हज्या काजाराक बरयलें. अशें बघता त्या रसनारान विंचलां फकत म्हजे खातीर विंचलां तुका. तुमचे खातीरच फर्स्ट वर्ल्डच्या खातीर एक फ्रेश पद बरोवन की तुमी रॉयसनाक संपर्क करी येता. हांवें अनाउन्स केला मागीर तूं फोनाक म्हणलें जाल्यार आसा म्हळ्यार मागीर म्हाका भार पडोंक. अर्बा विशान नो कमेंट्स. नो कमेंट्स. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. आज कार्मेल कॅफेक आमच्या संगाता एक बरो तालेंतवंत युवक आसा. तालेंतवंत युवक कित्याक हांव सांगता गे म्हूण सांगल्यार ते एक पदां घडणार बरे गावपी सांगाताच एक बरो कार्यनिर्वाहक आनी आपलेंच स्ವಂತ उद्यम चलोवनाचो एक यशस्वी उद्यमी म्हणून हांवें सांगयेत. मुजस्स मंजूर गांवचो एमसी रॉयस्टन पिंटो म्हणल्या नांवा कालस समेस्तांक वळखीचो आनी ह्या पुटीच्या सिजनांत बायला बायमा म्हणलें पद प्रज्योडेस सांगता ताणें घडोवन ह्या पदाक नासनातलो कोणी वीक्षक ना म्हूण सांगून हांव धैर्यान सांगूंक शकता. सबार तेमता हांव तांकां आपोवन हाडिचें म्हूण सांगून हांगा म्हजी आशा आसली आनी फायनली आज ती म्हजी आशा आज सत जाल्या आनी रॉयस्टन पिंटो आमच्या सांगाता स्टुडियोंत आसात. तर मोगाची वीक्षकांनो तुमच्या तर्फेन आनी आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमा तर्फेन रॉयस्टन तुका हांव ह्या संवाद कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. नमस्कार लिझा आणि नमस्कार सर्व कार्मेल कॅफेच्या वीक्षकांक. थँक्यू सो मच. येस. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आमी दोगांय टॉकेटिव्ह मनशां कित्याक उलोवचेच आमची व्याप्त दोगांयची. तशें देखून उलोवंक सुरू केल्यार आमी मागीर आमची कॉफी निवता देखून. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तुज्या बायला बायमाच्या ट्रेमेंडस सक्सेसा खातीर कॉफी चियर्स करता देन विल स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. येस. कॉफी लवर येस ॲब्सोल्युटली. ॲब्सोल्युटली येस. थोड्यांनी सांगलें आसा की बायला बायमा म्हणलें पद बरयलें तुमी जाल्यार अंदू खाली प्रज्योडेसान पूरा क्रेडिट आपणाची कन खाण गेल्या म्हणल्या तले एक थोड्यांची एक अभिप्राय आसा. हाचे फाटली सत गजाल कितें? ऑल रायट. बायला बायम्मा इज एवरीवेअर. करेक्ट. सगळ्यांनी आयकलां सगळ्यांनी शेअर केलां आनी बिकॉज ऑफ विच बायला बायम्मा फेमस जालें आनी सगळ्यांनी ताका नाचलें आनी आमकां मस्त कॉमेंट्स मस्त एप्रिसिएशन मेळ्ळें. आतां कमिंग टू द बॅक स्टेज एका पदा फाटल्यान पद बरोवंचो एकलो आसता, पदाक ट्यून घालचो एकलो आसता, पदाक संगीत दिवचो आनी एकलोच आसता आनी साबार वावरडी आसतात. तशें ह्या पदा फाटल्यान सांगचें जाल्यार पद क्लियरली द कॉन्सेप्ट वॉज कॉयन्ड इन बाय प्रज्योत आनी प्रज्योताक हांव आतां हांव न्ही ऑलमोस्ट 2011-12 त्या टायमात हांव वळखता आनी बरो इश्ट म्हजो. तशें जाल्ल्यान हें पद बायला बायमा म्हणलें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केल्लें प्रज्योतान आनी ताका ट्यून घाल्लोय ताणेंच. तो ट्यून म्हाका धाडून ताणें हाका लिरिक्स बरयत की हाचें कॉन्सेप्ट अशें आसा म्हणून सांगलें. तें कॉन्सेप्ट आमी रिवर्क करन ताचे वयर हांवें थोडीं उतरां बरयलीं, ताणें थोडीं उतरां बरयलीं. मागीर सांगाता मेळोन आमी वो ट्यून आनी इल्लो इम्प्रुवायज करयत गी म्हणून हाचे विशयान चिंतलें अँड वी केम टू अ कंक्लुजन दॅट ओके हो ट्यून आसा हे लिरिक्स आसात, दीस इज परफेक्ट टू गो म्हणून.
इन बिटवीन ऑक्टोबर टायमार प्रज्योत वॉज कंटिन्युअसली फॉलोईंग अप म्हाका दिसान चाललो जालें गी लिरिक्स म्हणून दॅट पर्टिक्युलर टायम हांव बिजी आसलो हांवें रिप्लाय करून नासली ताका अँड एट दॅट पॉयंट ताणें तें सॉंग कंप्लीट केलें कंप्लीट करनाळे हांवें अशें बरयलां डज इट फायन आय मीन डज इट फिट वेल टू द सॉंग म्हणून एब्सोल्युटली इट वॉज टू द पॉयंट आनी प्रज्योत इज एन एक्सलंट सिंगर ही इज ऑल्सो एन एक्सलंट कंपोजर तातूंत दुसरो डावट ना तशें जाल्ल्यान या क्रेडीट इज मेनली टू प्रज्योत मागीर रोश फर्नांडीस द म्युजीक मास्टर बिहायंड इट आनी या सो दॅट्स हाव थिंग्स वर्क. येस तूं एक बरो गावपी आनीक आज ह्या स्टेजीर तूं आसय जाल्यार ताच्या फाटली बॅक स्टोरी एक सुमार आसा म्हणून गत्त आसा सो कॅन यू रिवील इट. Absolutely. So, संगीत आणि स्टेज has been very near to me from my childhood. So, all the credits to my parents. इगर्जेंत कलेन कॉम्पिटिशन जावन आसा वा फिरगज लेवलार DSAच्या लेवलार खंयचेय कॉम्पिटिशन जावन आसा तर म्हजें नांव एनरोल करून म्हाका त्या वेदी मसोर व्हरून पावयतलीं ती. सो थंय वचून मागीर प्रॅक्टीस करचें आमच्या इगर्जे हंतार प्रॅक्टीस करून प्रायजां हाडचीं हें पुरा दीस वॉज अ पार्ट ऑफ आवर चायल्डहूड आनी थंय तावन माय स्टेज जर्नी बिगॅन म्हूण सांगयत हांवें. आनी ताच्या उपरांत इन द इयर 2008 when I was 16 we formed a band. आमचे पयलें बँड आमी त्या वर्सा प्रारंभ केल्लें. मंजूरचेच तरणाटे युवक सगळा आमी मेळोन एक बँड तयार केलें. स्टार्टिंगाक एक 2-3 फंक्शनां मेळ्ळीं फंक्शनां केलीं देन मागीर आमचे टॅलंट्स पळोवन आमकां उरल्या बँडाच्यांनी आपोवंक सुरू केलें. देन द इयर्स पास्ट at one point of time Kevin Mesquith Milestone हाच्या बँडाक लीड सिंगर जावन हांव गेलो. सो बॅक देन हांवें बँड स्टार्ट करतना आय वॉज अ कीबोर्डिस्ट. थंय तावन मागीर हांव गिटारिस्ट जालो ताच्या उपरांत सिंगर जालो. सो आय वॉज द लीड वोकलिस्ट इन माइलस्टोन फॉर अबाउट 4 वर्सां म्हणून आसत. मागीर 2014 हांवें म्हजो एल्बम काडलो तुजे खातीर अँड that did quite well. हांवें गेज करचें द सक्सेस ऑफ द एल्बम ऑर सक्सेस ऑफ द सॉंग गेज करचें जर तर तुवें घडिल्लें पद एका काजाराच्या माटवांत वा रोसाच्या माटवांत कोंकणी कार्यांनी प्ले जाता जाल्यार आय एम द हॅपियस्ट. म्हाका ताका दुसरे क्रेडिट्स जावन दी ऑर म्हजें नांव येजें तें पुरा कांय ना. म्हजें पद थोड्या DJजांक ते प्ले करचें पद म्हजें पद म्हणून गोत आसना तांकां अंटील आय रिवील. सो आय फील व्हेरी हॅपी विथ इन. सो दॅट इज द बिगेस्ट एप्रिसिएशन ऑर क्रेडीट आय कूड से. आनी तुजे खातीर अल्बमांतले राया पावशिलो मोग अँड देन खंयसर आसाय म्हज्या हें पुरा सॉंग्स आमच्या काजाराच्या माटवांत आजुनूय प्ले जाताच आसात. सो आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. ताच्या उपरांत 2014 हांवें एक पॉज दिला. आय स्टॉप्ड वर्किंग ऑन द म्युजीक बिकॉज ताका म्हणजे इंजिनियरींग मूक जालें आनी काम करीचें म्हणून एक सिरियसनेस आयलें. ताच्या उपरांत कामा फाटल्यान तांतू म्हणून मागीर MBA आनी कंप्लीट जालें. MBA जाल्या उपरांत फाटीं बँगलोर वावरा निमती. ताच्या उपरांत कोवीड जालें. कोविडांत आय स्लायटली केम बॅक टू म्युजीक विथ प्रज्योत अँड अश्विन. आमी बॅक टू लायफ ओरिजिनल्स म्हणून एक कॉन्सेप्ट हाडलें. तातूंत 3 पदां आमी रिलीज केल्लीं पूण तीं पदां आमी युट्यूबार वा हेर प्लॅटफॉर्मार रिलीज करना आय मीन करूं ना जाल्ल्यान तीं आतां लोकांक आयकूंक मेळना. सो म्हाका मोग जाला फांतें जाला आनी पोरबू सॉंग वॉज दॅट कॉन्सेप्ट. त्या पोरबू सॉंगात दळत प्रज्योतान म्हळें नानोंजी बायम्मा माल पोडू म्हणून. सो ओके सो पोरबूचे बायम्मा तेंग एक्झॅक्टली ऑल स्टार्टेड देर. बट पोरबू आतां म्हाका मोग जाला गॉट अ व्हेरी गुड रेस्पॉन्स इन द कम्युनिटी. फांतें जाला टू एन एक्सटेंट इट डीड वेल. पोरबू सॉंग आमी इतल्या एक्सायटमेंटार आसले हांगे दॅट इट वूड टेक ऑफ म्हणून. पूण ॲट द सेम टायम कोवीड रावन आयलें. मागीर लोकांक युट्यूबाचेर येयलें म्हळ्यार इवन लायफाक पाटी गेली. इवन ड्युरींग युट्यूब इवन ड्युरींग कोवीड युट्यूबांत म्हजे सगळे अल्बम आसा तुजे खातीर सगळो अल्बम आसा लायक जूक बॉक्स. ताका म्हाका विदीन अ स्पॅन ऑफ 1 year I garnered about 1 lakh views.
वाव, म्हळ्यार that's an achievement. 12 songs, Uh-huh. 1 houraचे Correct album. तू प्ले केलें तुजें काम कर तसा पदां जावन तसा Correct. त्या कॉन्सेप्टार मागीर तें स्टॉप जालें. सिमिलरली पोरबू सॉंग ऑल्सो Uh-huh. by the time we released त्याला कोविड रावल्लें रावल, and it did not take off well, so I don't know if people have yet listened. आयकोना जाल्यार कार्मेल कॅफेच्या वीक्षकांनी वचून आयकूंचें. दॅट्स ऑल्सो अ व्हेरी मास सॉंग कायंड ऑफ डान्स सॉंग, पूण आमकां आमच्या एक कॉन्सेप्टा प्रजोतांनी सांगलेलें Uh-huh. व्हिडिओ करचे तितली पुरसोत नासली. पुरसोत न्ही. म्हळ्यार सॉंग रेडी जालां, सिंगींग जालां, रेकॉर्डिंग जालां, सगळें रेडी आसा आनी काल्याक वेट करचें. आतां व्हिडिओ म्हूण करूंक गेल्यार 1 वर्स जायचे, 2 वर्सां Correct. जायचे. सो आनी ताच्या फाटल्यान स्पॉन्सर्स जायचे, हें पुरो आसा. सो वी आर स्लायटली आमचे एक मेंटालिटी इल्ली अंतो आसा दॅट व्हिडिओज करूंक आमकां मस्त टायम जायचे म्हणून, आनी वी आर नॉट बिहायंड दॅट. Correct. What I expect from my work is very simple. हांवें केल्लें काम 4 जाणांनी आयकलें, खुशी जाली, काजाराच्या माटवान प्ले जालें, दॅट्स इट. दॅट इज द बिगेस्ट सॅटिस्फॅक्शन. आनी ताच्या तावन आमकां पयशे येयचे, ताच्या तावन आमकां दॅट्स वॉट इन इसारतात थोडी तूं काल्याक म्युजीक करताय. कोंकणी संगीत क्षेत्रांत म्युजीक इज अ व्हेरी सायडलायन्ड टॉपीक. म्हळ्यार म्युजिकांत आसा तो लायफान कांय करना. दिस यूज टू बी Correct. द स्टेटमेंट वेन आय हॅज टू गो फॉर बँड्स. Correct. बँडाक येताना ते एक टॅबूच आसा आमच्यात. करेक्ट. म्युजिकाक गेल्ले उद्धार जायना. stigma But आसा. that is wrong until and unless music is your passion and you are working towards your passion, and meanwhile earning from it, there is absolutely nothing wrong. Correct. कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार म्युजिकांतच डिग्री आसा, म्युजिकांतच मुखार वचून, आनी म्युजीक इज अ युनिवर्सल लँग्वेज दॅट Correct. एंटायर वर्ल्ड स्पीक्स, सो यू कॅन गो टू प्लेसीस विथ म्युजीक. Correct. तशें जाल्यार डिपेंडींग ऑन योर ऑब्जेक्टीव ऑफ लायफ. सो तुमकां म्युजिकांत मुखार वचूंक जाल्यार हें करून वचा म्हणचें हांवें. करेक्ट. आतां हांव रिसर्च जाल्यार म्युजिका विशयान तुवें सांगलें म्हाका या एमसीच्या फिल्डाक येवंक एक प्रेरण खंयतन मेळटा, ताच्या फाटली गाणी गली. Very good question. So I'll be very open about this. आतां हांव MC स्टार्ट करन पॉसिबली एक 8 वर्सां जालीं. ओके. सो इन द इयर 2018, 2018 ह्या वर्सा हांवें म्हजी फर्स्ट MC केल्ली. ओके. And before that I have never gone on stage as an MC. पयलीं हांवें MC केल्ली म्हज्या कजनाच्या एंगेजमेंटाक, and that was in Bangalore. ओके. आनी थंय हांवें MC केल्ली 100% कन्नडा MC. ओके, दिस इज सरप्रायझिंग. ओके. So I always had this thing in mind that आमच्या कोडयाळकारांनी उलोवचें कन्नडा seem a little funny to बँगलोरकारांक. करेक्ट. तशें हांवें स्टेज ಸರ್ತಾನಂತ ಆಮ್ಚಾತ್ತ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಉಲೋನು ತಂಗ ಸಂಗಲ್ಲ ಆಸ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೀಗೇನೆ ಮಾತಾಡೋದು म्हणून मागीर हांवें तांच्या लँग्वेजीक स्विच केलें. सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देर. मागीर ऑब्वियसली वेन यू आर इन बँगलोर द वर्ल्ड इज व्हेरी फास्ट आनी एवरीबडी इज वॉन्टिंग टू अर्न. सो आय ऑल्सो वॉन्टेड टू अर्न. तशें हांवें थंय जाल्लें सक्सेस पळोवन नेक्स्ट जाता ओके हांवें MC स्टार्ट करियर म्हणलें एक कॉन्फिडन्स म्हाका मेळ्ळें. दॅट्स वाय आय से कोणायकी काही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटना आमच्या घरच्या कार्यांत ल्हानशें MC करताय म्हणटाना नाका स्टार्ट. सो देर आय गेन द कॉन्फिडन्स आनी फर्स्ट MC म्हजी आनी किवडा आसा म्हाका नोव्हेंबराची 3 आनी 4 तारीख रोस आनी काजार. सो केलें. ताच्या उपरांत ते व्हिडियोज इल्ले इल्ले ल्हान ल्हान व्हिडियोज जाल्ले सगळ्यांकी दंड. सो ते दळा इल्ले इल्ले म्हळ्यार बँगलोरच्या मट्टाक ओके आय गॉट गूड नंबर ऑफ इव्हेंट्स. मागीर खोडयाळ येवंकू म्हाका कॉन्फिडन्स नासलें कित्याक म्हळ्यार खोडयाळांत तूं कालें उलयताय, तूं कशें उलयताय, तुजें एपियरन्स कशें आसा, तुका कितली नॉलेज आसा, हें सगळी घेत जाता. तूं एका स्टेजीर गेलोय जाल्यार हर एका MCक हांवें सांगचें एनीबडी you are the one person versus 1,000 person in front of you. Correct. Persons in front of you. So काले जाता ते दळा you have to gauge and read
1000 people's mind and it is not that easy. देखो ना सांगचे MC करचे थोडे कमेंट्स हांवें रिसेंटली पळयल्ले एका फिमेल MCच्या सोशल मिडियाक एकल्यान कमेंट घाल्लें कालें करूं काय MC नी हांवें आयकलां. हय कालें करूं काय MC नी वचून उलयल्यार पयशे येतात म्हणून. नो द MC हॅज टू गेज 1000 people Correct. विदाउट बिईंग बायस्ड. Correct. नंबर 1. आतां एका कार्यांत सांगचें जाल्यार एकलो येता कार्य पळोवंक आनी एकलो येता डेकोरेशन कशें जालां, सोबीत जालां गी, कितलें अरेंजमेंट, कितलें खर्च केला आसूं पुरो हें पळोवंक. आनी एकलो येता आपयला सायबा एक वचून व्हंकल न्हवऱ्यांक मेळोन विश कर बरें जेवन येया म्हणून. आनी एकलो येता MC कोण म्हूण पळोवंक आनी एकलो येता बँड खंयचें पळोवंक आनी एकलो येता नाचोवंक. तशें ह्या 1000 लोकां पैकी वेगवेगळ्या नमुन्याचो लोक आसा करेक्ट. आनी सगळ्यांक केटर करूंक MC कॅन ट्राय बट कॅनॉट सक्सीड. कॅनॉट सक्सीड. देखून हांवें म्हणचें वन स्मॉल thing that I would want to say is, as an MC, don't try to impress anyone through your job, ओके. but do your job very diligently. सुबीत कन कर तुजें कार्य. कालें करूंक आसा, क्लायंटान कालें विचारलां तें सक्कडी कर. ताच्या उपरांत तुजो क्लायंट वा तुका पळयल्लो वीक्षक इम्प्रेस जालो जाल्यार दॅट इज अ प्लस पॉयंट Plus फॉर point. यू. बी Exactly. हॅपी अबाउट इट. करेक्ट. तशें. सो कोडयाळ येवंक म्हाका देर ना धैर्य नातरलें. मागीर म्हज्या एका फ्रेंडाच्या काजाराक ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें खरी येत गी म्हणून. जायत म्हणलें तें उडपीन तारलें. दॅट्स वाय आय एग्रीड जायत म्हणून करया. देन आय स्टार्टेड देर. आय मीन थंय पयलें इव्हेंट केल्लें म्हजें. दॅट वेंट ऑन रियली वेल ओके. and people also congratulated. Kalek म्हणल्यार इल्लें the choice of words, the usage of words, the flow of the event इल्लें तशें म्हाका कशें जाय तशें हांवें ऑल्टर केल्लें बट विथ द परमिशन ऑफ द क्लायंट. क्लायंट. ओके. हांवें अशें करता म्हूण सांगून केल्लें and everybody liked it. So that gave me confidence to open my bookings. 2020 during COVID हांव बँगलोर आसलो. बँगलोर इव्हेंट्स करनासलो त्या टायमार. 2021 I started doing it in Mangalore very actively. So people give me love, people give good response. आणि म्हजी एक पातेनी आसा तुजें काम जर तर तूं करेक्ट करताय तर you needn't worry about anything. So Exactly. I focused only on giving the right delivery of my work to my client. करेक्ट. So and that helped me. Correct. आणि I am always grateful to all the people who have supported me. So थंय सुरू जाल्लें आतां आजून now we have in front of us. MC विशांत म्हळ्यार MC एकलो आसता ताका जज करचे 1000 दोळे असतात. 1000 मनशां म्हळ्यार 2000 दोळे असतात. आनी हर एक कॅटेगरीचे मनशां आसात म्हणटाना थोड्यांक येदोळ भशेन जाल्ल्याक सडन जाग जाल्या. आमची कार्य हात चुकोवन वेतात, संस्कृती सोमाना आनीक असले पुरो थोडे कॉमेंट्स आयकोंक मेळटात. पॉयंट ऑफ व्यू आय कॅन पुट इट एज पॉयंट ऑफ व्यू पळोवंक मेळटात. वॉट इज युअर पॉयंट ऑफ व्यू ऑन दिस? Exactly. Very good question and very sensitive question to answer on a media platform. करेक्ट. But I will answer it. लिजा तूं आतां थंय बसलाय. तूं म्हजे कडेन उलयताच आसाय. करेक्ट. तुका म्हजी उजवी कूस दिसता सॉरी दावी कूस दिसता की लेफ्ट सायड यू कॅनॉट सी. करेक्ट. दिस इज युअर पॉयंट ऑफ व्यू. करेक्ट. सो माय पॉयंट ऑफ व्यू इज दीस. म्हाका तुजी तिशिली कूस दिसना. करेक्ट. तशेंच ह्या फिल्डान ती देर आर अ फ्यू पीपल डेफिनेटली आय मीन संस्कृतेचे झुजारी म्हणून टर्म करतात विच इज गुड. आय मीन आय फील दॅट देर आर टू डिस्टिंक्शन्स. एक पब्लीक इव्हेंट्स म्हणून आसा आनी एक प्रायवेट इव्हेंट्स म्हणून आसा. पब्लीक इव्हेंट्स म्हळ्यार तुज्या अभिमानान तुज्या मोगान तुवें आपय नासतना तूं एक न्यूसार घालताय अशें म्हजें उद्घाटन समारंभ आसा तुमी येजे म्हणून. पर्सनली यू डोंट नो द पर्सन बट स्टील आउट ऑफ लव आउट ऑफ respect people come and attend your show. करेक्ट. That is a public event. आणि एक प्रायवेट इव्हेंट म्हणून आसा. तुवें तुजे पयशे खर्च करून तुज्या मोगाच्या लोकांक इन्वायट करून आपोवचें. तुजो संभ्रम तूं कार्याची यजमानी व्हंकल न्हवरो अँड यू आर स्पेंडींग तुज्या हातांतले पयशे तुवें कश्ट काडून गळयल्ले पयशे तूं स्पेंड करताय. तशें म्हणटा आसतना
संस्कृतीच्या पार्टाक आयल्या जाल्यार आय कन्सिडर संस्कृती एज फॉर एग्जाम्पल आमच्या भारत देशांत मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरु अतिथी देवो भव गुरुदेवो भव हे संस्कृती लॉ ऑफ द लँड म्हणून सांगेत. करेक्ट. सो इफ यू आर रेस्पेक्टिंग द लॉ ऑफ द लँड which you feel as per your point of view is right, then it is most welcome. करेक्ट. Second comes रिवाजी. आमच्या कार्यानी आम्ही रिवाजो करता. आता ह्यो रिवाजो केल्ल्यो मनशांनींत बॅक देन कोणेंय केल्लो. आता फॉर एग्जाम्पल आमी सांगचें जाल्यार थोडी म्हणटात आमी आदले रिवाज आतांय पाळीचे, आतां एन्करेज म्हणून. माय क्वेश्चन इज रिवाजो डिजायन्ड बॅक देन was as per the time. Correct. So time is everything basically. I am a worshipper of God as well as time. So time is everything. करेक्ट. त्या कालाप्रमाणे त्या एनवायरमेंटाक अनुगुण जावन कोणे एकल्यान कलेगी एक रिवाज इंट्रोड्यूस केल्ली आसता. करेक्ट. ती त्या दाळाची. आता संविधान सांगचें जाल्यार आमी सांगता संविधान इल्लें चेंजीस जायचे, हें करीचे तें करीचे, चेंजीस जायचे म्हणून आमी उलोवन खाण घेता. करेक्ट. वाय? बिकॉज टायम्स हॅव चेंज्ड. करेक्ट. ग्लोबलायझेशन आयला. आतां हांवें विचारचें यत्त संस्कृतेच्या मनशांक हू पोज एज फायटर्स. करेक्ट. इट इज व्हेरी सिंपल. तूं एका कालार इंगळोक आनी घेवन दान घासताले, आतां काल्याक पेस्ट यूज करताय. एज सिंपल एज दॅट. तशें म्हणटा आसतना आमच्या कार्यांनी चेंज साडयेत घेयना. हांवें सांगचें जाल्यार इफ इट इज अ प्रायवेट इव्हेंट त्या कार्याच्या घरच्या यजमान यजमानीन वा व्हंकल न्हवऱ्यान तुका कशें विचारलां तशें करची जबाबदारी एमसीची. करेक्ट. बट तुका तें समा दिसना तर तूं डिस्कशना टायमारच सांग म्हाका हें करूंक जायना, आय एम आउट ऑफ इट. ना तुवें करीजच म्हळ्यार इट इज युअर चॉयस टू लीव द इव्हेंट अँड से हांव करना. फॉर एग्जाम्पल हांवें एक 2-3 कडेन इव्हेंट कॅन्सल केल्ले आसात फॉर अ रिजन. करेक्ट. वजाच्या गुरकारा सांगा आतां हांवें कॉन्वर्स करीचे आनी ते कालें आसूंक पुरो म्हणून. सो हांव ह्या डिस्कशना टायमार सांगता म्हज्या क्लायंट्सांक वजाच्या वेळार एमसींक इनवॉल्व करनाकात. काल्याक म्हळ्यार आमकां एक रेप्युटेशन आमची एक इमेज आसता सोसायटींत. आतां वजाचो गुरकार रँडमली पॉसिबली वर्साक एक 2-3 वजीं करचो आसूंक पुरो. ताणें उलयल्ल्या फ्रिक्वेन्सीक जर तर हांव उलयना रेस्पॉन्ड करना तर कार्य चाप्पे जाता. करेक्ट. जर तर हांव उलयलो तर म्हजी इमेज पाड जाता. तो कालेंय उलोवंक पुरो, पॉजिटीव उलोवंक पुरो, अनपार्लिमेंटरी लँग्वेज उलोवंक पुरो. जर तर हांवें ताका रेस्पॉन्ड केलें तर म्हजी इमेज पाड जाता. सो आय हॅव टू कीप दॅट इन मायंड. करेक्ट. हांवें तें सांगचें तुका म्हाका करूंक जायना तें तुमच्याच कोणाय मनशाक कुटुंबाच्या मनशाक उलोवंक तुमी करा. करेक्ट. बट एज फार एज देर इज नो अनपार्लिमेंटरी लँग्वेज इनवॉल्ड आय एम ओके टू डू इट. करेक्ट. तशें. सो कमिंग टू दॅट पॉयंट चेंज हाडयेत गी टू द इव्हेंट. येस हाडयेत म्हण म्हजी अभिप्राय. अगेन माय पॉयंट ऑफ व्ह्यू. करेक्ट. सो एवरीबडी हॅज पॉयंट ऑफ व्यू दीज डेज. आनीक कशें म्हण सांगचें एवरीबडी इज ओपिनियन मास्टर. जाल्यार म्हळ्यार आमचे कडेन सोशल मिडिया आसा. एक्झॅक्टली. आमी व्हिडिओ काडटा, एडिट करता, घालून सोडता. लेफ्ट अप टू देम बिकॉज एवरी ह्युमन रायट्स at the end of the day. Right to speak, freedom of speech. Correct. So तशें जाल्ल्यान this is my point of view that कार्यांनी चेंजीस जायचे पूण provided it is not harming the essence of our land. Correct. हांगासर एक गौरव आसा लोकांक. सो इंडिविज्युअल हांवें सांगचें थोडे फावटी एमसी करतना इंडिविज्युअल जावन टार्गेट करनाकात. डोंट गो. इफ यू वॉन्ट टू एड्रेस द गॅदरिंग कलेक्टिवली इट इज फायन. उलय तूं इल्लें तमाशे कर. तमाशे केल्यार लोकांक हांसोंक मेळटा. वॉट पीपल वॉन्ट इज सम रिलॅक्सेशन बट नॉट एट एनीबडीज कॉस्ट. एक्झॅक्टली. तूं एकल्याक मुखार हाड ताची मर्याद काडची, केळकुळां करची. ऑल दीस थिंग्स आर व्हेरी सेन्सिटीव थिंग्स. करेक्ट. तें पळोवन खाण घेवचें पडटा. अदरवायज this is good.
आतां संस्कृती विशयांत जावंक पुरो ऑर रिवाजे विशयांत जावंक पुरो हांवें सांगचें एट द एंड ऑफ द डे इट इज द इव्हेंट ऑफ द द फॅमिली. फॅमिली. करेक्ट. तांकां कशें आनी तेंथ पॉयंट ऑफ व्यू आमी MC जावन एक कार्य करता आसतना लोकांनी चिंतचें हळे हाका रायसोंक जाय. दीज आर द टर्म्स ओके आय एम युजींग. हांव Correct. जनरली करेक्ट. एग्री. म्हज्या वोकॅब्युलरीन तो टर्म ना रायसोंक रायसोंच्या म्हज्या दिना. रायसोंक जाय हाका देखून वो डान्स करता देखून वो आडंबरा करता. नो, फॉर द कायंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द व्ह्युअर्स अँड द स्पेक्टेटर्स इज दॅट आमी एक फंक्शन करच्या पयलें आमच्या घरच्या येजमाने कडेन खालें जाय तुमकां हें करी येत गी हें नाका गी म्हण विचारता. करेक्ट. आनी कार्याच्या येजमानींच सांगचें आसा वा व्हंकल न्हवऱ्यांनीच सांगचें आसा ना आमकां लायन डान्स जाय जे. करेक्ट. सो तांणी जाय जे म्हळ्या उपरांत वी कॅनॉट लिव Say no, correct. दे पेईंग अस. करेक्ट. पयलें जातालें आतां पयलें म्हळ्यार गुरकार येतालो कार्य गुरकारच सांबाळटलो. पयलें MC नातले ते आमी आयकता आतांय काय सांगतात. पयलें जाल्यार संस्कृती दॅट वॉज डिफरंट. करेक्ट. तांकां जाल्यार हांव संस्कृतीचे झुजारी म्हण पळयता पळय आदल्या गुरकारांक काल्याक म्हळ्यार ते पयशे काणी घेनातले. करेक्ट. पयशे काणी वी आर प्रोफेशनल सर्वीस प्रोवायडर्स. Correct. सिंपल एज दॅट. करेक्ट. सो इट इज देअर चॉयस अँड वी हॅव टू एडियर टू इट. करेक्ट. कितलें सोबीत करूंक जाता तितलें सोबीत करचें कार्य आनी कोणाय हर्ट करनासतना सोबीत कर कार्य मुगदोवचें आनी फीडबॅक काणयोचें बरें जालें की ना गी आनी कसली चूक हांवें केल्या करेक्ट. कली केल्या जाल्यार माफी. इतलें सिसार मुखार गेल्यार एब्सोल्युटली इट्स अ सक्सेस. सक्सेस. करेक्ट. वो जे हाडटात अरब्यां काडटात अरब्यांचे तुमी मर्याद काडटा येतात आमचो लोक तल्या अरब्यांच्या गांवाक वचून पयशे जोडले आमी तांकां आमी मर्याद दी जांगा तांचे खेळकुणां जाता येतात म्हणलें एक अपवाद आसा. सो वॉट इज युअर ओपिनियन अगेन? इट इज जस्ट अ टॉपीक ऑफ डिस्कशन म्हणल्यार बरी म्हाका बघचें. करेक्ट. म्हळ्यार ह्या सिजनांत आमी खंयच्या विशयांत उलया लिजा? खंयच्या विशयांत उलया? करेक्ट. ओके हो एक टॉपीक आसा हाचे विशयांत उलया. तशें आतां फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार वजें. आय एम द हॅपियस्ट एज एन MC. वजें नातल्यार म्हाका खुशी खाल्याक म्हण सांगता. एग्रीड. पॉयंट इज व्हेरी सिंपल. वजार मस्त वेळ पाड जाता. एटलीस्ट 20 to 25 20 minutes. to 25 Minimum. That is the minimum. येस दिस इज माय पॉयंट ऑफ व्यू अगेन. करेक्ट. म्हाका खुशी जावची कित्याक म्हळ्यार कार्य सोबीत करूंक जाता. करेक्ट. 6:30 बेसांवां सुरू केलीं 7 o'clock पदरा पायलो 7:20 भितर मागणें जालें 7:20 तावन 7:40 भितर कुटुंबाच्यो रिवाजो नार्लकांचो कुवाळो कातारचे पुरा जालें. करेक्ट. संप्रदाय पुरा जालें मुक्त जालें. 8 भितर रोज स्टार्ट जालो 8:30 भितर रोज जालो 9 भितर जेवण दिवन जालें. इज अ ब्युटिफूल हें. आतां तांतू आमी वजें मोदें हाडलां जाल्यार एक 25 minutes लॉस. 9:30 भितर कार्य फंक्शन मुक्त जाता. 9:30 तेंत म्हळें न्ही थोड्या लोकांक जेवण वेळार दिवचें. थोड्या लोकांक MCनी मस्त उणें उलयल्यार बरें म्हणून अशें पुरा आसा. सो ओवरऑल पळोवंक गेल्यार हांवें सांगचें जाल्यार वजें इज अ गूड कॉन्सेप्ट बट तें करच्या रितीर केल्यार बरें आसा. आनी इन द रोस सेरेमनीज आमी कालें पोर्ट्रे करता. आमी MC सांगता आदली रिवाज आसली वजाची रीत. मलगड्याच्या घरांत हांव वजीं काणी घेवन येतालीं पांयवाटेंत येतालीं करेक्ट. आनी सांगाता मेळोन गम्मत करतलीं जेवतलीं नाचतलीं हें पुरा सांगता आमी. करेक्ट. सो तशें म्हणटाना पॉयंट इज रायट. अरबी घेवन जावन आयले म्हणून करेक्ट. अरब्यांनी मस्त पयस जावन येवचें पडटा वजाक. बट ॲट द प्रेझेंट मोमेंट कालें जाला म्हळ्यार वजें इज अ फन फॅक्टर फॉर द फॅमिलीज. करेक्ट. तशें जाल्ल्यान इट वूड बी रॉंग ऑन माय पार्ट टू से आमी मर्याद काडटा तांची म्हणून. ॲज फार एज इट इज टेकन इन अ स्पोर्टिव्ह स्पिरीट. करेक्ट. अगेन आय एम नॉट इन टू दॅट सेगमेंट ऑफ. आतां फाल्यां म्हज्या घरा खंयचो मणी रोस जाल्यार आय वूड बी द लास्ट पर्सन टू सपोर्ट डू वय वजें करूंक पुरो. म्हज्या इश्टागर 2 फंक्शनां जाल्लीं. दोनी फंक्शनाक सकाळींच्या दिसा
सकाळींच्या वेळार Mhm. एक 8 वरार फ्रेंड्स क्लोज फॅमिली मेंबर्स सकट सांगाता मेळटात. Uh-huh. 10 वरार वजें करतात. Okay. That is व्हेरी nice. वाड्यागारा Uh-huh. कुटुंबादारा Uh-huh. आनी फ्रेंड्स वजासो गुरकार हांव आनी पोदा म्हणून आमी सकडा 10 वरार बियरीच्यो बोतली उक्ताय जातात. मासी रेडी रांदतात तेंच रांदतात आनी देर इज एन एसेन्स ऑफ इट, ब्युटी ऑफ इट. Correct. सो गमत खाली कर तूं म्हळ्यार देर इज नो लाईफ, देर इज नो people to comment about. Everybody who is there is of the same Same mindset. mentality. आम्ही गंमत करूंक आयिल्ल्या Correct. गंमत केलं. Correct. बाय 12 o'clock पोदां आनी पुरा जातात. बँड आसता, ब्रास बँडी आसता. Correct. पोदां आनी पुरा जाली गंमत केलें. 12 वरार जेवन घरा वेता. 4 वरार जुस्त रोसाच्या माटवांत सगळ्यां सांगाता मेळटा. मागीर रोसाचें करी. त्या रोसांत काही ना तुका नाल्ल वेचचें, कुवाळो कातरचें, हें पुरा कांय ना. आयलो नवरो आयलो, होका लायली, बेसामात. बेसांव मागलें, मागणें जालें, रोस इमिडिएटली. Correct. ताचे उपरांत जेवण. Beautiful. सो दॅट कॉन्सेप्ट आय लायक्ड. Correct. आनी एक विशय काले म्हळ्यार तेंच हें पुरा वजें करचें जाल्यार अशें करा. दॅट इज Beautiful. मोर ब्युटिफूल आनी Correct. मोर मिनींगफूल म्हूण म्हाका बगचें. Uh-huh. आनी अर्ब्या विशांत नो कमेंट्स. नो कमेंट्स. या सोशल मिडियावर बरें जाल्लें आसा, पाड जाल्लें आसा. सो सोशल मिडियार तुजें प्रेझेन्स कशें आसा? कित्याक आमकां दोगांक सोशल मिडियार चड टायम ना, आमी घालना. सो सोशल मिडिया पातयेवचें कितलें सोमा? सो इन युअर ओपिनियन. Very good point. Social media is a very, very constructive and progressive platform, provided it is used in a rightful way. करेक्ट. आता तुम्ही कार्मेल कॅफे, वॉट इज द पर्पज ऑफ इट? आमच्या समोरतेच्या व्यक्तींक मुखार घालना, तांकां एक प्लॅटफॉर्म उलोवंक, तांचे ओपिनियन्स दवरूंक, अँड रँडम डिस्कशन वेर पीपल कॅन लिसन टू आर क्रायज. वाव, दॅट इज अ नाईस वे. करेक्ट. हय, तशें म्हणटात. सोशल मिडिया इज अ व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म डेफिनेटली. आनी आतांच्या प्रेझेंट कालार तूं हांव सोशल मिडियार ना, हांवें काल आयल्यार म्हजें ट्रेडिशनल मेथड म्हूण सांगल्यार यू आर एट लॉस. एगेन इट इज अ पर्सनल व्यू, पॉयंट ऑफ व्यू. सो आय कॅनॉट बी ॲज एपिलींग म्हणून बगल्यार दॅट इज युअर लॉस. करेक्ट. मेक यूज ऑफ द सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फॉर द राईट थिंग्स. राईट. म्हणजे एक एमसींक, आतां हांवें एमसींक स्पेसिफीक करचें जाल्यार ॲज एन एमसी इज इट इम्पॉर्टंट फॉर मी टू पोस्ट सम विडियोज ऑन सोशल मिडिया? दॅट इज माय पर्सनल चॉयस. करेक्ट. पूण सोशल मिडियार विडियोज घाल्यार एन्क्वायरीज येतात. करेक्ट. लोक तुका पळयता काल्याक म्हळ्यार एनीबडी अँड एवरीबडी. आतां आमी चिंत्या, आमी कार्मेल कॅफेचे एक ल्हानशी ब्रेक म्हणून अनावन्स केलें आनी मोबायल काडून गेले. इमिडिएटली आमचे बोटां इंस्टाग्राम खंय आसा, फेसबूक खंय आसा, वॉट्सॅप खंय सांगच वता. करेक्ट. सो इट इज व्हेरी एविडंट दॅट पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टायम इन सोशल मिडिया. करेक्ट. तशें म्हणटाना लोकांक थोड्यांक हांसोंक जाय सोशल मिडिया. आय युजली यूज सोशल मिडिया पॉसिबली केल्ले फनी कंटेंट पळोवंक, इल्लें हांसोंक, इल्लें रिलॅक्सेशन मेळटा. सेकंड थिंग इज आय यूज सोशल मिडिया फॉर बिजनेस व्हेरी व्हेरी diligently and स्पोर्टिवली. तशें म्हणटा आसतना एक सिजनांत एक 2-3 विडियो घालचे टू शो युअर प्रेझन्स दॅट यू आर देर आसा हे म्हणून. सो हेंय जाल्लें आसा म्हज्या करियरान. सो म्हज्या एका मित्रा लागीं हांवें सुमार वर्सां पयलें, 2-3 वर्सां पयलें सांगलें आसा. हांव मोस्टली बँगलोर पार्टी वेता. आतां बँगलोरचो आसा हांव, बट इट इज माय काय म्हणटात माय फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू माय बिजनेस स्ट्रक्चर इज दॅट आय कॅन कम द टायम आय वॉन्ट. आनी हांगासर म्हाका एमसी करी येता, म्हज्या पॅशन फॉलो करी येता. सो दॅट इज वन प्लस पॉयंट दॅट आय एम हॅविंग. सो हांवें म्हज्या इश्टा कडेन सांगलें आसा आनी बँगलोर वचेर म्हणून. ती मेसेज आय डोंट नो हाव इट वेंट इन द मार्केट सेइंग दॅट रॉयसन आनी मुखार एमसी काणगे ना खंय कोड्यार. म्हाका म्हज्या क्लायंट्सांचे फोन आयले. त्या वर्सात बूक केला तांणी कॉल केलें, रॉयसन तूं आमचें फंक्शन काणगे गेलाय, तूं नाय म्हणून आमकां खबर मेळ्ळी.
सांगलें ओके देन आय पुट अप अ स्टेटस सो देर इज अ रिजन बिहायंड एवरी पोस्ट दॅट आय मेक सो हांवें एक पोस्टर केला ओपन फॉर सीजन अपकमिंग सीजन म्हणून पोस्ट केलें त्याच दिसा अँड आय स्टार्टेड गेटिंग मोर एन्क्वायरीज करेक्ट. तशें म्हणटा आसतना सोशल मिडिया इज अ व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म आमच्याच कामा विशयान आमी प्रमोट करता तर इट्स अ व्हेरी व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म आनी म्युजिकाक स्पेशली प्रेझेंटली तें सांगचें हांवें देर इज नो अदर बेनिफीट दॅट यू वूड रिसीव बाय मेकिंग म्युजीक एक्सेप्ट दॅट पीपल वील लिसन टू इट. करेक्ट. लोकांक आयकूंक एक टायम आसा तुजें पोत बरें आसा जाल्यार लोक आयकता. ऐकता. करेक्ट. So to promote your song, promote your existence, social media is a very good platform. करेक्ट. So तशें जाल्ल्यान I use it, but not very extensively that हांव सद्दां पोस्ट करता ना म्हाका तें करूंक जायना. वेळ ना करेक्ट. आनी ताच्या फाटल्यान मस्त मिनती आसता सो आय एम नॉट येट अप फॉर इट सो तशें जाल्ल्यान दिस इज गुड वॉट इज देर इट इज गुड. तुजी फंक्शनां काही म्हण युट्यूबार आसात गी तुवें कितलीं फंक्शनां केल्याय आनी तले आसल्यार आमकां व्हिडिओ धाड आनी ते व्हिडिओ पळय उपरांत आमी तुका बुकिंगाचें हें करता म्हणून निसारचे आसात. अहल्या विशयान तुजें ओपिनियन काले अगेन इट्स एन ओपिनियन. It is a very rightful thing for your client to ask your videos. आता फॉर एक्झाम्पल केटरर बुक करच्या पयलीं आमी ताचें फूड टेस्ट करता. खंयच्या फंक्शनाक गेल्या खंयच्या एका केटराचें फूड आमकां लायक जालें त्या केटराचो नंबर काडून आमी बूक करता. कोण एकलो डीजे बरें क्रावडाक नाचयत आसा ताचो नंबर काडून घेता. आतां MC हांवें पळोवना तुवें करची MC हांवें पळोवना सो बाय डिफॉल्ट वॉट इज द नेक्स्ट ऑप्शन आय हॅव यूट्यूब. आतां लायव्ह आसा यूट्यूब लायव्ह आतां तुवें लिंक धाडचें तांकां तांणी पळोवचें येस इफ यू हॅव डन रायट यू गेट द बुकींग. करेक्ट. आनी एक 4 जाणांचें ओपिनियन आसता तांचो फॅमिलीचें आळे हाची MC कशी आसा पळय म्हणून आनी युज्युअल रेकमेंडेशन कशें वतात रॉयसन MC बरो करता लिजा MC बरो हें करता आळे हाचे कडेन एक इसारन पळय तूं आमी रेकमेंडेशन्स दिताना फॉर एक्झाम्पल हांव एका डेटीक बूक जाला म्हाका डबल बुकिंग आयलें जाल्यार हय आनी एक ओवरलॅपिंग बुकींग आयलें जाल्यार हांव तांकां आळे हो मनीस रेकमेंडेशनान तो मस्त पाटी बिकॉज दॅट्स व्हेरी रिस्की. हांवें आतां रेकमेंड केल्या उपरांत इट इज माय ड्युटी टू सी टू इट दॅट पर्सन डेलिवर्स. करेक्ट. सो हांव थोड्यांची म्हजे मित्र आसात आमच्या फिल्डांत तांची नांवां सांगता ते फ्री आसात जाल्यार मागीर तांकां क्लायंटाक सांगता आळे दे आर नॉट माय रेस्पॉन्सिबिलिटी दे आर माय रेकमेंडेशन. आतां तांचे नंबर आसा तुमचे कडेन ताचे कडेन व्हिडिओ काडून घेया ताची कामां पळया तो कसो आसा ताचे कडेन उलया मागीर बूक करा ॲज सिंपल एज दॅट. रॉयस्टन म्हळ्यार कोण ताची बिझनेस आतां करंटली काले आसा ताच्या फॅमिलीची एक ल्हान झळक आनी आतां थोड्याच दिसां पयले एक ल्हान बाबाय आयला तुमच्या कुटुंबात म्हणून आसा सो तुज्या फॅमिली विशयान म्हाका इल्लें सांगता. या born and brought up in Wamanjur, now married and as you said we are blessed with the baby boy. So म्हज्या व्हंकलेची आनी म्हज्या भुरग्याची वस्ती बांगलोरूच पूण आतां प्रस्तूत इल्लो तेंप गांवांत आसा आनी फाटीं बांगलोर वचूंक आसतलें बिकॉज आय हॅव माय बिझनस देर आनी अगेन आमचें डिसेंबर जानेवारी सीजन आयलें म्हणटाना फाटीं गांवाक येतलें. सो आय एम ऑलवेज देर कनेक्टेड विथ द नेटीव. तशें जाल्ल्यान फॅमिली विशयांत व्हेरी हॅपी फॅमिली वी हॅव. मम्मी डॅडी आसात घराच आसात भाव आसा मैसूर आपलो वावर करन आसा मागीर nothing more about more to express about it on a media platform. मीडिया प्लॅटफॉर्म. करेक्ट. So otherwise all good. ओके. तुझ्या बिझनेस विशीं कितें सांगीत की म्हणल्यार प्रमोशन दिवया तुमचे बिझनेसाक आमचे थंय जाता जाल्यार वाय नॉट. Sure. Business was always I wanted to pursue. हांवें एक इंजिनियर मेकॅनिकल इंजिनियर ताच्या उपरांत MBA केलें हांवें ताच्या उपरांत एक 2-3 कडेन कामां हांवें केलीं so that I get exposure. But finally, my last resort was business. म्हाका बिझनेसान मुस्त आसत ताल्ली ते जाल्ल्यान एक IT and supplies IT suppliesचे बिझनेस हांवें 2021 गांवांत स्टार्ट केलें 3 वर्सां केलें. देन आय मूवड इन टू डिफरंट झोन म्हळ्यार म्हाका मस्त लोकांची वळख जाली. अँड वेन
बिझनस आनी कोलॅबोरेशन चड जावचें. सो दॅट्स हाव 2023 हांव बँगलोर मूव जालो. And from IT supplies, now we are a full-fledged audio-visual company. So आमी हांगा बसले हांव एका स्टुडियोंत असले स्टुडियो रेडी करचे, AV इक्विपमेंट सप्लाय करचे, ऑडिटोरियम्स डिझायन करून कंप्लीट एकॉस्टिक्स दिवचे, थंय ऑडियो विज्युअल इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचे. सो दिस इज आवर प्रायम बिझनेस. वाव. सो सामान्य लोकांक कळचें ना कितें इंगे म्हणून, पूण दॅट्स ऑन द कमर्शियल सायड. सो कॉर्पोरेट सेगमेंटांत चड हाच्या विशयांत माहीत आसता आनी बिझनेस त्यात अलायनमेंटार आसता. युवा जाणांक वचून दुसऱ्या गांवांनी काम करचें थंय परत बरें, आमच्या गांवांत रावून गांवांत बिझनेस करनात म्हणलें ब्लेम आसा. सो तुका एक बिझनेस सुरू करचें जाल्यार सपोर्ट कितलो मेळ्ळो, चॅलेंजीस कितले फेस केले, ते कशे फेस केले आनी कशे ते हाव यू ओवरकेम दोज चॅलेंजीस? ओके, very interesting question this is. Simply I would want to say, तुझें बिझनेस म्हळ्यार तुझें बिझनेस, सो यू हॅव टू ड्रायव इट. हांवें बसून रडोवंक जायना, म्हाका सपोर्ट करना तूं म्हणून. आय हॅव टू फायंड माय वेज. दॅट्स युअर लायव्हलीहूड, यू हॅव टू डू इट. करेक्ट. वेरी सिंपल एज. सो हांवें कोणाय सो सपोर्ट जायचे, कोणेय म्हाका हेल्प करीचे म्हणचें लास्ट ऑप्शन दॅट आय हॅव. या थ्रू पर्सनल रेकमेंडेशन काही म्हणी कनेक्शन जातात जाल्यार आय एम टॉकिंग ओनली अबाउट कनेक्शन. येस, अँड आमच्या कोंकणी समोर ती तले प्लॅटफॉर्म आसात, रचना आसा. हाऊ यू गेट इन टू इट अँड हाऊ यू जेल वेल विथ द पीपल. आनी सुमार जाणांनी कंप्लेंट्स दिवचे आसात दॅट आमी त्या प्लॅटफॉर्मार आसा, आमकां कांय बिझनेस जायना म्हणून. when will the business happen is when you yourself align towards that person or the community and try to understand what they are doing. That is when you get aligned with that kind of thought process. And don't do everything for business. म्हळ्यार म्हाका हाचे तो बिझनेस जाता देखून हांव हांगासर वेता, ह्या मनशा कडेन उलयता. नो, just go with the flow आनी build good rapport with people. सो हांवें बिझनेस स्टार्ट करतना सुमार जाणांनी गायडन्स दिल्लें आसा. मोस्ट ऑफ इट हांगा गांवांत आसतना गायडन्स तशें दिवचें, तूं इल्लें पळय बिझनेसांत इल्लें रिस्क, वीच इज ट्रू, डेफिनेटली ट्रू. बट इफ युअर कॉन्फिडन्स लेवल इज रायट, you will achieve what you have to achieve. And coming to the point for the youth of Mangalore, it is their choice. Everybody cannot do business. Right. Everybody cannot be the bank employees. Everybody cannot be a teacher. Everybody cannot be a doctor or engineer. Correct. So ते डिस्ट्रीब्यूट जावन वचूंक आसा. आनी थोडे आमच्या म्हजे तले पळोवंक गेल्यार आतां इंजिनियरींग केलां हांवें. दॅट बेसीक नॉलेज इज अ व्हेरी काय म्हणटात हेल्पफूल, व्हेरी हेल्पफूल, डे इन अँड आउट, व्हेरी हेल्पफूल. करेक्ट. बियॉन्ड दॅट हांव आतां कालें करनासा, इट्स टोटली इन टू इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन. रायट. सो लायफ टेक्स यू थ्रू करेक्ट. where it has to take you. So the moment you say म्हाका सककडे गोत I am the ultimatum, हांवें केलां तें, पयलें हांवें तंत करनासलो, पयलें केलां जावंक पुरो, पूण आतांच्या कालार काल जावन आसा तें. करेक्ट. This one point I would like to add here also. करेक्ट. In all these recent developments about MC नी कालें करीचे, सुमार जाणांनी उलयलें, तांणी MC केल्या long back. 1914. या हांवें MC केल्या, म्हाका गोत्तू नाय, तुवें तेदळ MC केलें. आतांच्या प्रेझेंट ट्रेंडा प्रकार MC केले जाल्यार तुमकां कळीत आसतलें वॉट आर द चॅलेंजीस दॅट वी आर फेसींग म्हणून. सो आय ऑलवेज ओपनली से दॅट बी रेडी टू लर्न, बी रेडी टू ॲक्सेप्ट युअर मिस्टेक्स. वय म्हज्या तावन ही चूक जाल्या म्हूण सांगचें तलें एक बरें मन आसा जें तेदळा यू कॅन गो फॉरवर्ड. येस. येदोळ्या डिस्कशन बेस जावन आमच्या लोकांक तुजे तान बरो संदेश दिवचे जाल्यार काले म्हणून कशें ते? From the perspective of being an MC जाल्यार MCs are not the center of attraction of your event. Exactly. MCs are your event executors. So कितले सोबीत कार्य करूंक जाता, keeping the limelight to the couple. जर तर हांवें MC केली तर ती MC बरी MC.
आनी म्हजी उतरां नितळ आसूंक जाय, हम्म. हांवें उलोवच्यो संगत्यो बऱ्यो आसूंक जाय. Again, I may not be able to please all the people who are watching me, but that thing I have to accept. As an MC, I will accept. Correct. But you as an audience, what you have to accept is, ओ MC आसा, ओ ही मनीसच. हाचे कडेन थोडें उणेंपण आसा, थोडें बरेंपण आसा, थोडें talent आसा, आनी थोडें possibly certain, I wouldn't say bad qualities, but Shortcomings. slightly, shortcomings, calamity आसूंक पुरो. Mhm. So ते कन्सिडर करा. डू नॉट गिव दी वर्डिक्ट लायक आमी रोबोट न्ही. Correct. एट दी Exactly. एंड ऑफ द डे अशेंच जायचें आनी अशेंच उलयचें म्हणून सांगल्यार तेंय जायना. आनी इम्प्रॉम्प्टू आमी मस्त ट्राय करता नवे नवे संगती उलोवंक, लोकांक एंटरटेन करूंक. सो डोंट एक्सपेक्ट अस टू बी एन एंटरटेनर फुल्ली. म्हळ्यार थोडी सांगतात चाप्पे MC साहेबा, जोक्स करना तो. सो MCs असते जोक्स करूंक न्ही, MCs असते कार्य निर्वाहन करूंक. आतां ते कार्य निर्वाहन करतना जर तर म्हजें टॅलंट लायक सिंगींग, लायक एक गेम बऱ्या तरान करचें ऑर डान्सिंग, हें सकट हांवें ॲड केलें तर इट इज अ प्लस पॉयंट. Plus point, correct. So it doesn't mean that I want to outshine. Definitely not. From the perspective of being a musician, if I want to give you a message, कोंकणी संगीतांत आनीकी मस्तू डेव्हलपमेंट गरजेचे आसात. आनी ते डेव्हलपमेंट येवचे केन्ना आमचो लोक तुमी आमी घडिल्लीं पदां आयकतात आनी एक ल्हानशें कमेंट युट्यूबाचेर तुमी दितात, ताची तितली वर्ती दादोसकाय दुसरी ना. बिकॉज ताच्या फाटल्यान गलसो वेळ, ताच्या फाटल्यान गलची वावंट आनी पयशे, हे तिनी पाटी मेळना आमकां खंयच्या हातूंय एस्पेक्टार. सो एनीबडी हू इज डुईंग म्युजीक आय गेस शूड बी एप्रिशिएटेड. आमी आसचे थोडेशे दीस करेक्ट कावंट केल्यार थोडे फाटी बेन दिसता. एका दिसाक 24 hours आसचे आनी आमच्या हातांत टोटल आसचे दीस. यू विल बी सरप्रायज्ड. तुवें 60 years आतां Average काड गेली जाल्यार 30-35 जाली आनी उरली पळोवंक गेल्यार आमचे कडेन आसचे दीस पॉसिबली अनदर 7,000 to 8,000 days what we have in our hand. तेव्हा म्हणजे टेन्शन दिले साहेब तुवें म्हाका. सो आयसे ह्या 7-8 हजार दिसांनी जाता तितलें बरें करया आनी लेट्स सपोर्ट ईच अदर एज ह्युमन बिंग्स दॅन बींग क्रिटीक फॉर एवरी अदर थिंग. आनी हें केल्लें समजावंक नासता आनी तें केल्लें समजावंक नासता. नेगेटिव्हिटी. Yeah, be positive even if the person is negative. Possibly the best way to do is, if you have anything negative to say, don't tell it to 100 people around, but tell it to that person. आता मुझे तावन कली सूख घडल्या जाल्यार मुझे कडेन सांगा, दुसऱ्या तावन ती म्हाका मेसेज आयल्यार it means that you are creating a negativity around yourself. करेक्ट. जाल्यार live and let live. Love everybody and have the best life in the next 7,000 or 8,000 days. आम्ही ऐकला विल्फिया सांगल्या बरे 4 दिसांचो संसार 4 दीस जिवचे म्हणून. बट तुवें एक ते रफली कॅल्क्युलेट कर म्हाका एक नवो पॉयंट ऑफ व्यू रे म्हज्या लायफाक. सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू यू. आज तर लायक एवरी मुमेंट काउंट्स. करेक्ट. सो म्हाका एक बरो संदेश मेळ्ळा, विवरांक मेळ्ळा आसतलो. सो हांव हांगाच सर तुजे कडेन आनी एक म्हळ्यार आमी उलयतना एक विशय सोडून गेलो. तुज्या संगीताच्या जर्नी विशीं आमी उलोवन आसलो. सो वॉट इज युअर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? Actually, ते हांवें I had kept it very, very secretive. The reason being, publicly, openly announce केल्यारी, then I have to deliver it. What if I am not able to deliver it? अच्छा पहिले जालां तें म्हाका. हांवें एक दोन फावटी आमच्या इंस्टाग्रामार कमिंग अप विथ अ न्यू प्रोजेक्ट म्हण टाश करून व्हडलें पोस्टर घालून तें सर्क्युलेट जावन तो मेसेज आयला केदाळ येता मागीर ताच्या फाटल्यान काम करूंक पुरसत नासतना अशें पुरो जाला. बट नाव दॅट आय एम very focused, I believe that my aim is to give in next 15 months 15 good songs to people and it will be termed as Royston Pinto project. ताचो पयलें song already release केला हांवें. सो तुमी पळोवन येतल्यार
युट्यूबार परतून वचून युट्यूबार पळया तुजो मोग करूंक म्हणून त्या पॉयंटाक येता व्हेरी नायस पॉयंट आय गॉट इज दॅट आमच्या संगीत क्षेत्रांत एव्हरीबडी इज बिहाइंड लव. ट्रू. I guess the last person who did not think only about love is Wilfiab. कित्याक म्हळ्यार विल्फियाबाच्यो कवली आनी पोदां काण पळयलीं जाल्यार सक्कड जॉनर सकड आतां हें कप्प दिल्यार कप्पा विशांत एक पोद बरयता, बरयता correct. आनी एक लायट दिल्यार लायटा विशांत, सुर्या विशांत, चंद्रा विशांत, बस्सा विशांत, ट्रेना विशांत, कोडयाळच्या फोंडा विशांत, सकडा विशांत पोदां बरयलीं आसात. नाव not all the songs made a huge hit, but they had meaning in it. करेक्ट. Ata in this concept also I'm trying to avoid love as much as possible, but the concepts ata bayamma illa bariच. So April 6th ani ek release asa Easter project. yeah, Easter project. So it is a song about the bride, Hokal by Vishant. So when you have it, I am sure when you listen to it, I'm sure you will love it. So तशें मुखार compositions ready आसात. वेळ मेळतना इल्लें तशें निशेन म्हणून करचेच आसा. So the next project official announcement is the Royston Pinto project. And that happened on Carmel Cafe. So thank you so much. Secret dorta म्हणून सांगून आमचे Carmel Cafe. आणि एक point आसा that I would like to make this information ready and available for people. The Royston Pinto project म्हणल्यानंतर Royston Pinto भायर आयलो दिसता प्रजोताक, अश्विनाक, रोश ताका हांकां प्रसून. No, it is going to be a collaborative effort. So थोडीं पोदां नव्या तालंतांक इंट्रोड्यूस करूंक ट्राय करता हांव डेफिनेटली, बिकॉज आय हॅव अ लॉट ऑफ पीपल इन मायंड whom I have identified and I would want them to sing and showcase their talent. So that is definitely going to be the plan. So initially push korunk I will be doing independent projects. Then after that, if people are interested to collaborate, then doors are wide open. What we are doing is we are just delivering right music to our people. That is the mindset. ओके. चढावत हांगासर आयिल्ल्या गावप्यांनी एक म्हणी पद गायनासतना पाटी वचूंक हांवें तांकां सोडूना. सो तुजे तावन तुज्या मोगाचे एक तुज्या रचनेचे तुवें रचले जावं पुरो वा एनीथींग. सो एक पदाचे एक 4 ओळी आमच्या प्रेक्षकां खातीर. ऑल रायट. तुवें रिक्वेस्ट केलें आनी कार्मेल कॅफेच्या विक्षकांक म्हज्या तावन एक पद. हें पद म्हाका मस्त लागशिल्लें कित्याक म्हळ्यार हें पद हांवें म्हज्या काजाराक बरयल्लें. वा रे वा. That's what I may not be very highlighted in that particular song because I myself wished for it. Avit Lobon in the year and 2-3 वर्सां पयलीं तूं जाय म्हाका म्हणलें एक पद रिलीज केल्लें, प्रज्योतान सिंग केल्लें अगेन. I was the composer and lyricist of the song, so that is very near and dear to me. So I would want to sing that. प्लीज. अशें भोगता त्या रसनारान विंचलां, फकत म्हजे खातीर विंचलां तुका. सोपणेलें एक सोपान आज खरें जालां, काळजा शिरांनी गिटारानात गाजयला. मनान गायन केलां तूं जाय म्हाका, तूं जाय म्हाका, तूं जाय म्हाका, दुसरें कांय नाका. वाव, ब्युटिफूल. तुजे होकाल न्ही जावन लक्की सेबा ऑल पुरा रोमॅन्टीक सॉंग्स ताचे खातीर म्हणून कंपोज करून सिंग केल्ले. बट वण्णा आमचे नवरे उरले जाल्यार तुमकां बरोवंक कंपोज करूंक येना जावंक पुरो, पूण कोणें म्हणी कंपोज केली ती बरी बरी पदां आसतना आज एक होकले खातीर वचून 1-2 पदां म्हणा. That has also happened. After that हांवें कॉन्सेप्ट हाडिल्लें. होकाल न्हवरो काजार जातात त्या टायमार तांकां तांच्यान ते एक स्पेसिफीक फर्स्ट वर्ल्ड जाय जे म्हणून आसा. तशें हांवें एक अरावंड 4 to 5 songs I have composed for the newly married. So ती बट रिलीज आनी जावना तांणी तांच्या फर्स्ट वर्ल्डच्या खातीर यूज केल्यात आनी तांच्या वेडिंग व्हिडिओन ती घाल्यांत. सो इट इज देर. It is there. आय डू नॉट वॉन्ट टू टेक द क्रेडीट ऑफ इट बिकॉज इट वॉज मेड फॉर देम. तशें वाव, दॅट इज ऑल्सो नायस. तर आनी कोणी काजार ह्या सिजनान कोणी काजार जावचे आसत जाल्यार
रॉयसन पिंटो MC मात्र जावन पळयनाकात तुमचे खातीर स्पेसिफिकली तुमच्या फर्स्ट वर्ड्स खातीर फ्रेश पॉट बरोवन की तुमी आमच्या रॉयसनाक संपर्क करी येता एनी टायम हांवें अनावन्स केला मागीर तूं फोनाक म्हणलें जाल्यार आसा म्हळ्यार मागीर म्हाका मार पडोगात फोनाक मेळनातल्यार सद्याक म्हज्या भुरग्या फाटल्यान बिजी आसा म्हण चिंता तुमी. नो पप्पा न्ही तशी इल्लेशे भुरग्या खातीर टायम दिवचे पडटा फॅमिली खातीर Yes. तशें म्हणणार मागीर तो म्हणला जाल्यार म्हाका सांगा मागीर हांव ताची पाठ धरता ओके ना Absolutely. डील ओके येस सो आय होप यू एन्जॉयड द शूट टुडे Absolutely. कशी जाली म्हणून पाती कार्मेल कॅफे घेवन व्हेरी ओपन सेशन थोडे पॉयंट्स उलोवंक मन आसले प्लॅटफॉर्म नासले आनी हांवें फाटी बसुल्लो म्हळ्यार नॉट टू मेक इट व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सो वी हॅव टू बी काला म्हणटात पॉलिटिकली करेक्ट पॉलिटिकली करेक्ट अँड आमकां हाची गरज आसा गी नांगी म्हणून इल्लें चिंतिचें पडटा तशें जाल्ल्यान आय बिलीव आय हॅव डन अ रायट जॉब आन्सरींग युअर क्वेश्चन्स रायटफुली तशें जाल्ल्यान थँक्यू सो मच लिजा अँड कार्मेल कॅफे फॉर द वंडरफुल ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू सो मच तर आयचो एपिसोड तुमकां लायक जाला जाल्यार शेअर करा तशेंच रॉयस्टेन तुका तुज्या बिझी शेड्युला मध्ये सक्कड इतल्या पुरो आसतना आमी रिक्वेस्ट केल्ल्या खातीर कित्याक म्हणल्यार म्हाका गोत्ताच्या प्रमाणे तुका इंटरव्यूज दिनाय म्हणून म्हाका गोत्त आसा यू आर नॉट सो ओपन फॉर इंटरव्यूज पूण जाल्यार हांवें रिक्वेस्ट केल्ल्या खातीर इल्लें डिफरंट म्हणून चिंतून एक रिजन हांगासर आयलोय पूण पयल्यान पयलें सर आमच्या विक्षका तर्फे तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्याच वेळार आमी बसून आसा दोगे इन्फेंजियल श्राइन म्हाका मस्त मोगा आसूं हांवें मागलें कितें हांगासर मेळ्ळां सो हांगात हांव तुजे खातीर इतल्यान मागता की तुजे मुखले प्रोजेक्ट कितें आसात तुजे मुखली स्वप्नां वा तुजे आशा कितें आसात ते सर्त बाळोक जेजू बेसांव घालन तुजे तावन आणकी बरें बरें एंटरटेनमेंट जावं दी पदां जावं दी वा कितें आमच्या लोकांक मेळों दी म्हणून आवाज येता तुका तुज्या कुटुंबाक आनी स्पेशली तुज्या बाबाक जॉर्डन झेन ताचें नांव ताका हांव सर्व बरें मागता देव तुज्या कुटुंबाचेर तुजेर आशिर्वाद घालन बॉळ भलायकी संत समाधान सर तुका दिवन दी आनी सर सक्सेस तुका मेळों दी म्हणून आशा येता. Absolutely. Thank you so much. Thank you to the viewers. Thank you, Lisa, and thank you, Carmel Cafe. येस तर मगोच्या विक्षकानो आयचो एपिसोड लायक जालो जाल्यार शेअर करा कितें बरें लागलें कमेंट्सांनी तिळसिया कितें बरें लागोना तें सोबीत उतरांनी बऱ्या मोनान आमकां बरोवन तिळसिया आमी खंडीत जावन तें वाचतले हांव आनी कितें बरें करूंक जाता खंडीत जावन करतले हांव मुख्य हप्त्यांत परत अनेक उनोनी टॉपीक घेवन बऱ्या एका व्यक्ती सांगता हांगासर हांव वाचतली तवळ पर्यंत लायक शेअर कॉमेंट अँड सबस्क्राईब टू कार्मेल किरण चॅनल तवळ पर्यंत परत मेळटा वर एक समेस्तांक देव बरें करूं. Thank you.